हायकोर्ट बडी घेऊन फाटल्यान लागले तरी टुरिस्ट टॅक्सिंग डिजिटल मीटर बसोवपाचे सरकाराचे घोडे धुकलच ना। मीटरांचे फायनान्शियल बीड आणि फायनान्शियल अप्रुवलाक कळाव लागचो ना म्हूण सरकारान हायकोर्टात सांगला। दुसरे वटेन गोंय सरकारान धाडिल्ले सॅम्पल मीटर टेस्ट करूंक खंयचे बरे ते थारावंक 1-2 म्हयने वतले म्हूण ICATचो रिपोर्ट सरकारान ब्रेस्तारा हायकोर्टा मुखार दवरलो। डिजिटल मीटर टॅक्सिंग बसोवन घेवंक सरकाराक नेमको कितलो वेळ लागतलो काय म्हूण हायकोर्टान सरकाराक विचारिल्ले। सरकार नेमकी डेडलायन दिवपाची सोडून हायकोर्टा मुखार एकसारक्यो प्रक्रियेच्यो एफिडेविट्स फायल करीत आसा। मीटरांचे फायनान्शियल बीड आणि फायनान्शियल अप्रुवलाक कळाव लागचो ना म्हूण गोंय सरकारान आतां हायकोर्टाक सांगला। ते शिवाय ICATक टेस्टिंगाक धाडिल्ले सॅम्पल मीटरांचो टेस्ट रिपोर्ट येवंक 1-2 म्हयने लागतले म्हूण सरकार कोर्टाक सांगता। ICAT कडच्यान आयिल्लो मेल सरकारान कोर्टा मुखार दवरलो। मात ह्या ICATच्या मेलात हायकोर्टान 12 जूनाक काडिल्ले अर्दीचो कांयच संदर्भ ना हे कोर्टाचे लक्षात आयले। कोर्टान मीटर बसोवपाची प्रक्रिया नेटान करूंक सांगिल्ली। सरकारान 12 जूनाची अर्थ आतां ITSक धाडल्या। टॅक्सिंग डिजिटल मीटर सक्तीक चालीक लागचे म्हूण फाटली 2-1 वर्सां जाली स्वता हायकोर्ट बडी घेवन सरकाराच्या फाटल्यान लागला, तरी सरकाराचे टॅक्सी मीटर फक्त फायलींनीच घुंवतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कार्निवलाचे इव्हेंट मॅनेजमेंटाचेर टुरिझम खात्यान 3 कोटी वयर कड्डिले। कंत्राटात आयिल्ल्या एजन्सीचे टेंडरांची डिटेल सोपटेन मंत्री बाबू आजगावकारान मागली आणि बाबू नेर्वस जावन हायपर जालो। टेंडर प्रक्रिया सांगूंक शकना म्हूण सांगून बाबू निमणे मेरेन जाप दिली ना। कंत्राट दिवंक 30% कमिशन सोदतल्याचो मुद्दो सोपटेन काढलो आणि बाबू चाळवलो। प्रकरण हाता भायर तापिल्ल्यान सभापतीन चर्चा बंद केली। What is the intention of our government to form event management cum advertising agency? एक कमिटी आसात न्हय, ती कमिटी आसतना सुद्धा what is the intention of you people to form one more committee, event management cum advertising agency? कित्या खातीर आसता ती? ती खंयच्यान कमिटी काडली? ती खंयची कमिटी? पळयात स्पीकर सर म्हाका रिक्वेस्ट करची दिसता, जर तुमकां जर कळना जाल्यार तुमचे ऑफिसर थंय लॉबीन बसल्यात तांकां विचारात, जाणून घेयात तेंच्यारसून आनी म्हाका आन्सर दियात। स्पीकर सर जाणून घेता कित्याक जाणा, म्हाका खबर आहा कितें भितर चलता ते, पण सगळ्यांक कळपाक जाय। स्पीकर सर आरोप करता। स्पीकर सर आमी सगळे बीडचे डिटेल सभागृहा मुखार दवरला, ताणें प्रश्न विचारून दी, आमी सांगतात तुका। हांव विचारता ते फिगर म्हाका ना म्हणून म्हाका फिगर सांग। हांव विचारता फिगर हू इज द हायेस्ट बीड आनी वॉट इज द अमाउंट तो दिता तुका, सांग म्हाका। थंय दवरता, टेबलार दवर तुजें हाड रे खंयचो आतां हे पळय। दुसरे आनी कितें आहा पळय इव्हेंट आमी हे करता ताचेर 1,31,92,000। आतां पळयात तुमी, आमी इव्हेंट करता कितले आनी कोटी कितले खर्च, कोणाचे पयशे? हे गोंयच्या जनतेचे न्हू। आनी आय एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द, आय डोंट हॅव एनी रायट टू आस्क फॉर। यू हॅव मागीर मिनिस्टर आन्सर दिवचे न्हय। That's why you are specific. स्पीकर सर तेका उलोवपाक रायट हा, कोण ना म्हणलें तुका रायट? तुज्यान बुडोवन विचारू नका, डायरेक्ट विचारात ते। पण तेजे भितर फुडले विचारूं म्हाजेशी 3 मनीस येयले लिंक विथ टुरिझम डिपार्टमेंट, तांच्यांनी आदरणीय मुख्यमंत्र्याक लेटर बरयल्लें आहा, टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स एजन्सीज इन गोवा। स्पश्ट सांगता, मिनिस्टराक राग गेला म्हाका काय प्रॉब्लेम ना। जेन्ना गोंयचे भुरगे बेकार खंय तरी टूर्स ट्रॅव्हल एजन्सी म्हणजे खंय तरी कावंटर ओपन करतात, सीएमाची ऑलरेडी लेटर पावल्ले आसा इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी, म्हणजे शीक पडच्या पयलीं कोण तरी 30% कमिशन मागता। हांव विचारूंक सोदता ह्या हावसाक हो मनीस वो खंयची खंय उलयता, एका खास खाता मांद्रेची ते जिताली आणि वो आमकां खाजयता हांगा। अरे कोण जीत आनी फी देत तुका मोठो दिसता? सभासद बसून घ्या। तूं सुद्दां लाभ बिना, तूं सभासद हेच्यान आरोप। अरे हांवेन तुका सिद्ध करून दाखय, सिद्ध करून दाखय। तूं येवन बस। अन्य सभासद बसून घ्या। कोणा सांगतो? तुका सांगता। अन्य सभासद यू ॲड्रेस टू मी। माननीय मंत्री सगळे गोंय खबर आहा, लँग्वेज म्हाका सांगू। फॉरेक्स फ्रॉडाची केशीत दुबय भितर पडिल्लो गोंयचो फुटबॉलर भुरगो रायन डिसोजाक सोडोवंक विदेश वेव्हार मंत्रालया वरवीं यत्न करपाचें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिलां। दिल्ली भेटीत हो विशय काडटा म्हूण ताणें जाप दिली। चर्चिल म्हणटा गल्फाचो कायदो खर।
प्रधानमंत्र्यान एम्बसी वरवीं स्वता तोंड फाफुडल्यारूच कितें जावपाचें. रायन फ्रॉडांत ना, तो निर्दोश दिसता म्हूण निखंठान विशय काडिल्लो. रायनाक 500 वर्सांची ख्यास्त पडल्या. आनी ते कंपनीन जेन्ना कामाक दवरलो ते कंपनी फ्रॉडुलंटली प्रूफ केले दुबय गव्हर्मेंटान. पण इन्सिडेंटली हो ते 3 म्हयन्या खातीर केल्या उपरांत तो ताका अरेस्ट केलो. तो जेन्ना ताकाय कळ्ळें ही कंपनी बरोबर ना तेन्ना जेन्ना एअरपोर्टार येता आसतना ताका अरेस्ट केलो. चीफ मिनिस्टरा कडसून एक उत्तर जाय गोंयच्या खातीर, गोंयच्या जनते खातीर, की ते स्वता कॉन्सेल आसा पळय दुबयचे तेंचे कडेन कम्युनिकेशन करतले, एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टरा कडेन कम्युनिकेशन करतले आनी ह्या इनोसेंट भुरग्याक जस्टीस दितले आनी परत गोंयांत आमकां पळोवंक गावतलें म्हणून. लोकांनी जे सांगलें सगळ्यांनी की तो खरोच तेतूंत कांय कित्याकच इनवॉल्व ना म्हणटकीच तुमी मातशें हें घेवन, कित्याक आतां तुमचे रिप्लायाचे जर लास्ट पॅरो पळयत जाल्यार आजुनूय स्टेट गव्हर्मेंटान सेंट्रलाच्या एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टरा कडेन कॉन्टॅक्ट केलो ना अशी रिप्लाय आहा. म्हाका केसीचे मेरीट हांव ठरोवंक शकना, थंयच्या कोर्टान ठरयलां. आतां कांय न करता सुद्दां सयो मारल्यो जाल्यार लोक त्रासान पडलेले हांगा सुद्दां. अशें न्हय की प्रत्येक जाण त्रासान पडलेलो मनीस तो स्वताच फटींग आसता म्हणून. इट डिपेंड्स ऑन वॉट इज द एक्झॅक्ट फॅक्ट ऑफ द केस एज रेकॉर्डेड. इफ ही हॅज सायन्ड दॅट मे बी द प्रॉब्लेम, बट आय विल टेक इट अप विथ. म्हाका सिंपती आसप म्हणजे हांव कितें सगळें हांगा सुद्दां कितलेशे भुरगे जेलीन पडटा. फ्रॉड कंपनी आनी हे भुरग्या इनोसंट व्हरून थिंग घातलो. तेन्ना आयकूंक म्हाका चीफ मिनिस्टर तुज्यान एकूच काम करपा जाता, मुखेल आमच्या प्रायम मिनिस्टरा थंय मेळ जाय तेगे लेवलाचेर उलयले जाल्यार तो भायर पडटा, भायर पडपाक दिसता. Actually, his brother is also in Dubai and he goes to meet him every Sunday. So his condition is okay. He calls also every day. Ryan calls every day. His parents, he speaks to us. And his condition is okay. I would like the Chief Minister to put in a word so that it reaches Sushma Swaraj, our External Office Minister, because Ryan is wrongly accused. I know that. Because working for just 4 months in the company and he has been accused of a fraud and given a sentence of 500 years in line with the owner also and the managing director, like they are all given one sentence. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.